At around 6:18 morning today, आमकां कॉल येयल्ले फ्रॉम हेडक्वॉर्टर कंट्रोल रूम पेंजीम. सो उजो लागला म्हणून तिकारपालें आनी स्क्रॅप यार्ड म्हणून इमिजिएटली आमी टर्न आवट केलो. ते एड्रेस दुखले पोल्युशन सेंटर आहा पळय थिंगा लाकाकी लॉन्ड्री, तो केशव लावल म्हणून नायक म्हणून तो ओनर, तो चलयता ते रस्त्या सार मेन रोडा सायडीन लेफ्टान वयता आसतना सावंड वयता आसतना त्या लेफ्टान ऑन द रोड सारको रोडार म्हणटा तशें. सो तेका ते नाशिल्ले ते उज पेटलो, बरो पेट घेतलो तो कोणें तेका सांगलो. सो इमिजिएटली ती मॅसेज आमकां पोणेसान आयली आनी आमी इमिजिएटली गेल्या तो उजो सारको फ्लेम सारकी वयल्यान तुमकां पयलें आसतलें विडियो फ्लेम सारक्यो वयर वयताल्यो आनी सायडीन एक सायडीन रायट सायडीन थिंगा गेलो. रायट सायडीन इंटरनल रोड आहा, तेका इंटरनल पार्किंग आहा, तेंचे बाउंड्रीचेर थिंगा पोन्न्यो गाडी आहल्यो, तांकां आतां हीट लागलो भरपूर. आनी तेंचे भितर आहलोलें प्रेसींग मशीन म्हणजे कितें प्लास्टिकाचे बॉटल ते प्रेस करताले आनी ते डिझल आसता भितर टांकेन. सो तेणे ते प्रेस करताले. केसो उज लागलो तेन्ना ते बंद नाशिल्ले. सो तेंगा शॉर्ट सर्कीट जाल्यो कितें जालें तें आमी आतां लेटर केलां पुलिसांकूय गायला वेदर चारसो नो विचारला और इलेक्ट्रीक शॉर्ट सर्कीट आमी इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटूय गेला इलेक्ट्रीक सर्कीट अदरवायज. सो आमी थंय घातलोलें आहा. तेंचें कितें आसलां कॅरिगेटेड शीट्स ती दाटीन पूण सगळे एकटो गॅदर केल्ली सारकी कॅरिगेटेड शीट्स, बॉटल, प्लास्टीक बॉटल, इन ग्लास बॉटल्स एंड पेपर्स एंड आदी स्क्रॅप सगळे ते थिंगा आशिल्ले. सो एक सायडीन वयता आसतना लेफ्ट हँड सायडीन ताका फूल पेट मशीन आसलें तो फूल पेट केलो आनी अदर सायड आमकां कळोन आमी इमिजिएटली तें वखदान कंट्रोल करून दुसऱ्या वखदान ताका उजो वचपाक दिलो ना. नाजाल्यार सायडीन रेजिडेन्शियल घरां, तेच्या फाटल्यानूय रेजिडेन्शियल घरां, तें कोण सारकें. हे सायडीन व्हडली ग्रावंड प्लस 1-2 स्टोरी बिल्डींग आनी एक बिल्डींग आहा, तेचे मेन लागलो जाल्यार तेंकाय त्रास जावपाचे. सो रेजिडेन्शियल आमी ताका एनओसी दिली. अरावंड कितले लॉस जाले? अरावंड तेंचे चोवपाक गेल्यार तर कॅरिगेटचे तेंचे व्हडलें लॉस जावंक ना, म्हळ्यार तें मेशीन आनी बारीक कितें इलेक्ट्रीक हें तेंचें आहा तें लासलां. हेर तें स्क्रॅप सगळें लासलां. तें मेन इम्पॉर्टंट वस्तू तितून नाय, ओन्ली मेशीन सोडून ओके मेशिनां ना 1-2 लाख आसूं शकता सगळें धरून. नंतर आतां अजून आमकां डिटेल तेणें अजून कांय दिवंक ना, तेची डिटेल आमकां मेळोंक ना. सो रेजिडेन्शियल रोग लावतात रेजिडेन्शियल एरियान ते कशें हे करतात तेन्ना ना तेका आमी परमिशन दिना. स्क्रॅपाक फर्स्ट ऑफ ऑल आमी परमिशनूच दिना कोणाक. आमी तांकां रिकमेंडेशन जाल्यार दिता कित्याक तांकां पंचायत ट्रेड लायसन्स बी आसूंक शकता म्हणून आमी ताका आमी कोणाक तसलें बिजनेस करपाक एनओसी दिना. फायर पॉयंट ऑफ व्यू, फायर सेफ्टी पॉयंट ऑफ व्यू आमी रिकमेंडेशन दिता. फायर सेफ्टी तुमी घालची कित्याक हे भाशेन त्रास जायना जावं म्हणल्यार तेजे लागीं कांयच ना. फायर ब्रिगेडी कितें रिकमेंडेशन दिलें ना जाल्यार कांय तेंचे लागीं ना. आनी जालां कितें ते क्लोज रस्ते आनी ताका एनओसी दिवपाक शकना जाल्यार ऑनलायन पंचायतान दिलें जाल्यार. आनी तिसली एरिया आमी एनओसी दिना. ओन्ली रिकमेंडेशन फायर सेफ्टी तांकां ओनर आहा जाल्यार तेजे खूद तेजी प्रॉपर्टी आनी तेजें हें करता जाल्यार आमी फायर रिकमेंडेशन दिवपाक शकता. फायर सेफ्टी मेजर्स घालूंक शकता. आमी ते आतां कॉलाक 2 गाडयो मडगांव फायर स्टेशन, एक बॉजर आमचो 12,000 लिटराचो आनी एक बॉजर कुट्ट सावंडेसान हाडलो. आनी आमी रिएनफोर्समेंट उजो आनी चड जायत म्हणून कित्याक ते स्क्रॅप म्हणजे वेस्ट मॅटेरियल ताका जेन्ना हीट गेली ती भितर येता डीप सीटेड फायर तितलें उदक मारल्यार तो पालो ना. सो ताका लागून आमी पोंडाय मागलोली गाडी आनी कुंकळ्ळे मागलोली. म्हणल्यार ते बाय ते येता म्हणल्यार ते आमचो 3 गाडयांनी कुच्चोले मडगांव 2 गाडयो ते उजो आमी क्लियरली कालयलो आनी तांकां धाडले पडटा.